अंत्योदयाच्यो घोशणा सेगीत आयकपाक मेळटा, पूण कांय गरजेवंतांच्या घरात घोशणा केल्ले आमदार मंत्री पावले ना ते नाच. मुख्यमंत्र्याची घोशणाय पावली ना. दिवचल नानोड्याची जाणटी सत्यवती पळयता चमत्काराची वाट. पळयात महेश गोवेकाराचो खाशेलो रिपोर्ट. सरकारी योजना ह्यो लोकां मुखार पावता अशें सरकार सांगता, पूण अशें एक आमकां नजरेन आयलें. नानोडा ह्या गांवांत एक जाणटी बायल आनी तिजो जो भुरगो आसा तो एक मेंटली रिटार्डेड कसो भुरगो आसा आनी तो घरानूच आसता आनी ती आपले एक कोणागेर काम करून आपले जिविका जी आसा ती चलयता. पूण तिचे फाटले 2-3 दिसां फाटली पावस जो पडलो तातूंत तिचें घर पडलें आनी ज्यो उरला घर ते भिंतींकूच चिराळे गेल्लेले आसा. आनी सरकार जे सांगता की आमी सामके लास्ट लोकां मुखार पावता, ह्यो जो तिणें आमकां सांगलें की कोणूच तिजे विचारपूस करपाक येवंक ना, तलाटी सुद्दां ते अंदाज पळोवपाक थंयसर येवंक ना. हाच्या वचून दिसून येता की सरकार जे सांगता तें सामकें खरें न्ही. आनी अशें जे इन्सिडंट घडटा तिका आतां कोणाचोच आदार ना. त्या खातीर जे घरां बी आतां बांदून दितात म्हणटात तशें तिका कोणी तरी आदार करपाक जाय. तातूंत तिजें जे हें आसा तें सारकें जातलें. म्हणजे तिजें घर आतां चड आतां पावस बंद जाला पूण सतत पावस पडलो जाल्यार तें घर पडपाची शक्यता आसा. हातून तिका मदत दिवप हें सरकारचें कर्तव्य आसा, कित्याक तिका कोणाचोच आदार ना. एक ती जाणटी बायल आपल्या ज्या भुरग्यां वांगडा त्या घरान रावता. हे आतां तुजें घर केन्ना मोडलें? जाले 2 दीस मोडल्या. कशें? काही एक पास येयलो आनी तशें हें जालें आनी काही एक ना. आनी म्हाका एक सांग पळय, आतां घर तुजें मोडल्या उपरांत कोण येवन बी पळोवन गेले पंचायत बी? पंचायतीन तो एकटोच येयलो आनी भोंवलो आनी गेलो. आनी कितें सांगलें तेणें? तेणी सांगलें करता म्हणून सांगलो आनी गेला. न्ही आतां भिंतीक बी कितें जालां? भिंत ती आपणीच अशी हे वारो येयलो न्हू तेन्ना अशी ही जाली त्यो ही चावली. म्हणजे आतां नेटाचो पावस येत जाल्यार नेटाचो पास येत जाल्यार वयतले. वय रे बाबा. आनी तुका आदार अशें घर बी आनी दुसरें कांय ना रावपाक? आनी रावपाक कांयच ना म्हाज्या बाबा. आनी तूं आतां घरान कोण कोण आसा? दोगां हो आनी मी. हो म्हणून कोण? हो चेडो आनी मी. चेडो कितें करता? चेडो करता मातीत हो तो बसन बसन उलो घालता. म्हणजे तो पयलीं पासून ल्हानपणा हो पासून? ल्हानपणी पासून तसो. कितलेशेच दीस जाले घर मोडून. एक मनीस येयलो आनी घर पळोवन गेलो, पूण खंयचे कडेन कांय ना. वेंचणुका वेळार हास्त्या मुखान आनी बागावन येवपी आमदार वा हेर सरकारी अधिकारी ह्या मोडक्या घराक पांय लावपाक लेगीत तयार नात. आयकात सत्यवती. म्हणजे तुका आनी कोणी एक मदत बी केली अशी घर पडला बी म्हणून सध्या? ना रे म्हाज्या बाबा. ना अजून कोणूच अजून कोण नाही येऊ. मग तुजी आतां सरकारा कडेन कितें मागणी आसा? आता काय म्हणू सांगू माझ्या बाबा. मी घर बी बांदून म्हणजे कितें करून दिवचें अशें म्हणटात. अच्छा काही ते वाड्यान दिले जाल्यार बरं आता. नाल्यार परत पावस येत जाल्यार? परत पाहिजे जाल्यार बघू ना ती भिंत होती. मग असो रिपोर्ट बी कोणी येवन करूंक ना? तलाठी कोणच येऊ ना. तलाठी येवकच ना. तलाटीन थिसरच सांगला. कितें म्हणून? त्या कारापूर काढून निवडूंक येना त्याच्याकडे सांगला. पण तुका तेच्या उपरांत घर परत ते कितें रिपेर बी करचें म्हणून मदत कोणी दिवंक ना? ना कोणी नाही. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली.